सगळीं उबी रावया. पयल्या म्हूण आमकां भुरग्यां तुज्या हे पवित्र मिसाची भेटेक दोनया वयर उबार आमची गोरीत काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत वयर उबार आमची गोरीत काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आमी चोडला ते दिसोर पोदवेना भियेन पूण मोगान आयल्या ह्या वेळा आई कुळगीर काळजां आमची तोया दिव तुका एक मोगाचो नमस्कार आई कुळगीर काळजां आमची तोया दिव तुका एक मोगाचो नमस्कार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, रुजाई सायबीन आमच्या आस्कारिणीच्या मनाक भेटयल्ल्या नोवेनाच्या 5व्या दिसांत आमी आसा. आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा रुजाई सायबीन नवसोलोली तरणाटी जावंक आमकां बरवासो दिता. सांत कार्लो आकितूस पवित्र सोबेचो तरणाटो बागिवंत अशें म्हणटालो, देवाक तूं सोदशी जाल्यार जिविताचो ओट तुका मेळटलो. जिवितांत कुशलकाय जोडूंक आनी येतोलीं आव्हानां वाटावंक देवाचो आदार सोदचे बोदलेक जायतीं तरणाटीं विकाळीं वखदां घेवन सोर्याक लोबडून वायट सांगात्यां बरोबर भोवून जुगार खेळून पयशे इबाडून आपलें जिवीत निसंतणाक पावयल्यांत. रुजाई सायबिणीचे मजतीन ह्या आमच्या भुरग्यांनी जेजूचो मारोग दाखोवंक आनी वाडलोल्यांची जाणवाय आयकूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, नवसोरणेची पावलां मारूंक आनी जिवीत बदलूंक आयज विशय आमकां उगडास करता. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना त्याच देवाच्या आदारान आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा मागुया. पूण जायते फावटी आमी घोडी वायट रस्त्यार चल्ल्या, वांकड्यो वाटो आपणायल्यात, असोक्तायेंत पातकांत जियेल्यांत आनी जितलेय फावटी जिवीत बदलूंक नवसरूंक संदी मेळ्ळली आमकां अवघड जालां. ह्या खातीर आमी आसा तशींच आसा. तर आयज ह्या मिसा भेटेचो फळ देवाचो आशिर्वाद मागून घेवंक, आमच्या आदलें पातकी जिवीत सोडून दिवंक आनी नवें जिवीत सुरू करूंक देवाचो आदार मागतना आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. ह्या मिसाची 3 ते 6 आसात. आयज आपलो वाडदीस समोरुमता डेन्झेल सावियो सुआरेस, तशेंच वाडदीस समोरुमता नोआ रिबेलो, तशेंच वाडदीस समोरुमतात जोकी आनी जेलोस्का कार्नेरो. मागोवंक लायतात वाडदीस समोरुमतात जोफियल वाज, ट्रिस्का नोरोना आनी रोमी डायस. तांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आमची ते सवा आमच्यो गरजो वेळार आंकवार मारेचे मजतीन सर्गेंच्या बापा मुखार ह्या मिसा भेटेंत आमी दवरुया. तशेंच आयज आमी मागता काळजाचे पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर. ब्लॉक्स आसात, काळजाचो बुराक आसा, एबनॉर्मलिटी, विकनस, हार्ट अटॅक, स्ट्रोक आयल्यात, तांचो उगडास करून आमी तांकां देवाचे पिकोवणेचो हात मागुया. तशेंच ह्या मिसा भेटेंत इंजिनियर्स, एडवोकेट्स, बँकर्स, आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स, बिल्डर्स वावर करतले आमच्या बाबा भयणी खातीर आमी मागुया. कोणवळ्या बापा, बागेवंत आंकवार मारेक जेजूचे मायेक आमी भोगतीन वंदिता. तिचे दयाळ विणवणेन सगल्या सुख कश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशी कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उपदेशाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार खुशाल बरीच जिये आनी तुजे तोरणे पिरायेर तुजें कालीस खुशालकायेन उल्लासूं. तुजे काळजाच्या ओत्रेका प्रमाणे जिये आनी तुजे दोल्यांची आशा शांती पावय. पूण ह्या सगल्या कोन्या पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर. तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजी कुडींतली दूख पयस कर. तरी तरणाटपण काल्या केंसांची पिराय, पोलकी बोडाय. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसा तुज्या रचणाराचो उगडास कर, कित्याक वायट दीस येवचे आसात. म्हाका कसलेंच सूख मेळना अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यात. सुर्या उजवाड, तोंदरी आनी नखेत्रां कालकी जावचीं आसात.
आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येतलीं तेन्ना घर राखतात ते कडकडटले आनी बोलवून मनीस बागवतले तेन्ना बायल्यो दोलूंक बसच्यो नात कित्याक तांकां खिडकींतल्यान दिसाचो उजवाड येवचो ना आनी भायलीं दारां धांपलोलीं आसतलीं तेन्ना गिरणीचो आवाज मौन जातलो सुकण्याची चिंचिवणी थांबवतली आनी सगळीं गायोनां बंद पडटलीं तेन्ना दोंगरार चडून वचूंक मनीस भियेतले आनी वाटेर लेगून चलूंक तडतडटले तरी बाळा झाडां फुलां तोलपट भरून जोड जालां आनी जिलकुटांत फळां झाडात आनी मनीस आपल्या सासणाच्या घरा वेता आनी रुदोन करपी रस्त्यार फिरतात मागीर रुपयांची दोरी तुटतली आनी भांगाराची दिवली फुट्टली आनी जोरींत कोलशांचे जातले कुडके आनी बायची गाडी मोडटली तेन्ना धूल एक पावट जमनींतली आयली तशीच जमनीक परतवतली आनी देवाक दिल्लो जीव ताचे शीं परतून वेतलो पोलकेपणाचें पोलकेपण उपदेशक म्हणटात सगळेंच पोलकेपण देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्परा पिडकेचे पिडकेंत तूंच आमचो आसरो सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा पिडकेचे पिडकेंत तूंच आमचो आसरो मनशाच्या पुता दुवानो चलात परतून ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय कालचो दीस येवन गेलो रातचो एक पार सरून वेता अशीं तुज्या दोल्या मुखार 1000 वर्सां सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा पिडकेचे पिडकेंत तूंच आमचो आसरो उच्च्या वेळार जें सोपन कशें फुलत्या तोना वरी मनशाचो जीव तूं नाच करताय सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा सांज पावली म्हणल्यार भावोन सुकता जबाब सर्वेस्परा पिडकेचे पिडकेंत तूंच आमचो आसरो आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिवं नाका तेन्ना आमचे काळजाक मेळटली जानवाय परतून ये सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय तुजे चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं जबाब सर्वेस्परा पिडकेचे पिडकेंत तूंच आमचो आसरो दीस उजवाडटा तुजे मोगान आमकां दादुशी कर दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कर सर्वेस्पराचें बरेपण आमचेर देवूं आमच्या हातांचो वावर सुफल कर होय आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल जबाब सर्वेस्परा पिडकेचे पिडकेंत तूंच आमचो आसरो उद्गाराक सगळीं उबी रावया Soy सर्वेस्परा सोयीचा Soy सर्वेस्परा सोयीचा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा सोयीचा आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मनशांचो भस्म केलो सुवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें अमरान परसुडायलें Soy सर्वेस्परा सोयीचा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा Soy सर्वेस्परा सोयीचा Survispor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें बऱ्या गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय जेजून ताका म्हळें म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय
एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय. जिवेशी मारूं न्हय, परद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोठीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या आवयक आनी बापायक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणार तावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एकूच तुका उणें आसा. वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार टेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून कोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो आनी म्हज्या भोव अपुरबायेच्या तरणाट्यानो, आयचो विशय आमकां नवसरणेची पावलां मारूंक आपयता. नवसरणी ग्रीक भाशेन एक बरें नवसरणेक उतर आसा, मेटानोया. म्हळ्यार कितें काय? हें उतर नवसरणी म्हणटा आसतना मनाची, काळजाची आनी आख्याच जिविताची बदलणी करूंक आपयता. इट इज एन यू टर्न. हांव एके दिशेन वेतालो, ती दिशा आख्खीच सोडून दिशा बदलता जिविताची. ताका म्हणटात मेटानोया. आनी हें करूंक मन, काळीज आनी जिविताची आख्खीच चाल बदलची गरज. ह्या विशयाचेर नियाळटना एका तरणाट्याचोच म्हाका उगडास आयलो. एक दीस हो एक तरणाटो म्हाका मेळूंक आयिल्लो आनी म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, फादर, कोरेजमाच्या काळार हांव कुमसाराक गेल्लो आनी कुमसार जाल्या उपरांत तो कुमसार करतालो तो यादनीक आपणाक विचारूंक लागलो, बाबा, तुका पाद्री जावपाची खुशी ना रे? तो म्हणटा, आपूण घुसपलो. कॉलेजीक वेता फादर, म्हजें जिवीत कितें करपाचें हांव जाणा, गर्लफ्रेंडूय आसा. आनी अकस्मात आतां हांव पाद्री विचारता, तुका पाद्री जावपाची खुशी ना? कित्याक विचारलें फादर ताणें? मागीर म्हणोंक लागलो, आपूण थोड्या दिसां उपरांत एका नोवेनांत आसलो आनी त्या नोवेनांत एक यादनीक आपोवण्या विशीं उलयतालो. आपल्या आपोवण्याची खबर सांगली आनी देवाचें आपोवणें कशें विचून काडचें तें तो उलयता आसतना हांव परत घुसपलो. कित्याक पासत हो संदेश आयज काय? आनी तो तरणाटो बाबडो घुसपलोलो आसतना हांवें ताका इतलेंच म्हळें, बाबा, तुजें जिवीत घडये सेट आसा. कितें करपाचें, कशें करपाचें तुवें येवजी लाय. तुका घडये गर्लफ्रेंडूय आसा, सगळें बरें. पूण जेन्ना देव तुका आपयता तेन्ना तूं कितलेंय चिंत तुज्या जिवितांत सगळें सारकें आसा, पूण देवाक तूं वय म्हणटाय तेन्नाच तूं खरेपणी खुशाल आसतलोय. तुवें घडये जिवितांत कितें करपाचें चिंतलाय आनी तातूंत तूं खुशाल आसतलोय. तुका घडये गर्लफ्रेंड आसा आनी एक दीस तूं काजारूय जातलोय, तातूंत घडये तूं खुशाल आसतलोय. पूण खरी खुशालकाय जेन्ना देव तुका आपयता आनी तूं घडये ताका देवाक ओय म्हणटलोय तेन्नाच खुशाल आसूंक पावतलोय. आनी ह्या खातीर कित्या पासत ही घडणी सांगता काय? जायते फावटी आमच्या जिवितांत जें कितें आसा तें घेवन जिवंक आमकां बरें दिसता. जायते फावटी हें जिवीत घडये तितलें बरें न्हय, पूण तें जिवीत सोडूंक आमकां अवघड जाता आनी ह्या खातीर हांव तें जिवीत सोडूंक सोदिना. जायते फावटी जिवीत म्हजें सुमाराचें बरें आसा, पूण त्यावन अदीक बरें करूंक हांव सोदिना. कित्याक बिश्टेच त्रास कित्याक? हांव बरें जिवीत जियेता. पूण आयचो विशय
आमकां जिविताची नवसरणी करूंक मागतना कितें करूंक आपयता काय जें देवाक मानता तें करूंक आनी देवाक जाय ते भाशेन करूंक आयज आमकां आपयता. ही ती जिविताची नवसरणी. आनी देवाक मानता तें आनी देवाक जाय ते भाशेन करपाचें जाल्यार म्हज्या जिवितांत वायट आसा तें हांवें सोडूंक जाय. हांव जिवीत बरे भाशेन जियेता पूण घोडे अदीक बरे भाशेन जियोंक जाय. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. तो मनीस जेजू सरशी येवन सासणाचें जिवीत जडूंक कितें करपाचें तें विचारता. वायट मनीस न्हय तो. देवान दिल्ले सगळे उपदेश आपल्या भुरगेपणार तावन आपणे पाळल्यात म्हूण जेजूक सांगता तो. बरें सुमाराचें जिवीत जियेतालो. पूण जेजू म्हणटा एकूच तुका उणें आसा. तुजी गिरेस्तकाय तुका घोडे स्वर्ग जोडूंक आडकोळ ती सोड आनी म्हजे फाटल्यान ये. तें एक सोडूंक ताका नाका. आनी ह्या खातीर शुभ वर्तमान म्हणटा नवसरणी करचे बदलेक हो मनीस दुखा बरीत जावन खंती बरीत जावन परतलो. कित्याक जिवितांत जें कितें आसा तें सोडूंक ताका नाका. देवाक ओय म्हणूंक ताका नाका. आनी ह्या खातीर जो स्वर्ग जोडटलो आसलो तो सोडून देवाक सोडून तो आपल्या जिविताक परत गेलो. जायते फावटी आमच्याय जिविताची चाल अशीच. नवसरणी करूंक आमकां अवघड. आनी अवघड ह्या खातीर हांव म्हज्या जिवितांत कांयच एक बदलूंक सोदिना. आसा ते भाशेनूच जावं दी. कितलीं नोवेनां, कितलीं मिसां, कितलेय शर्माव, कितलेय फावटी देवाचें उतर वाच, हांव म्हजें जिवीत आसा ते भाशेनूच जियेतलो. पूण आयज आंकवार मारीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना रुजाय सायबीण नवसरणेची पावलां मारून आमकां एक बरवशाची देख जाता म्हूण विशय उगडास करता. आंकवार मारीच्या जिविताचेर नियाळ करून आंकवार मारी भाशेन आमी नवसरणेची पावलां कशीं मारूं येतात काय आयज शिकुया. आंकवार मारीची देख आमच्या जिविताक घेतना 3 वस्तू आयज तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. पयली सुवातेर आंकवार मारेन देवाक आनी देवाची येवजणेक ओय म्हळें. अ करेजियस येस टू गॉड बिगिन्स द होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन. कित्याक वसत म्हणटा काय आंकवार मारिया 14-15 वर्साचें एक तरणाटें भुरगें. तिका एक घोडी सपनां हावेस आसलें. लग्नाचें उतर जाल्लें. आपूण जुजे लागीं लग्न जातलीं. आपूण एक कुटुंब घडटलीं. आपूण हे भाशेन जियेतलीं. जायते आंकवार मारेन घोडी चिंतलेलें. अकस्मात बोडव्याचें उतर, देवाचें उतर येता. देवाचें उतर हें जिवीत जें कितें चिंतलां, सपनेलां, जे हावेस आसात सोडूंक आनी नवी दिशा धरूंक आपयता. आंकवार मारिया मनीसपणाचे असोक्तायेक लागून घोडी भियेता. हें कशें घडटलें बोडव्याक विचारता. पूण भिरांतीन तें जिवीत सोडून दिना. आपूण कितें करतली नकळो ह्या खातीर देवाक ना म्हणना. कांय नकळो आसतना पासून ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर. काळजीदारपणी देवाक ओय म्हणटा. आनी ह्याच पासत जें कितें सोडचें आसलें तें सोडूंक, जें कितें नवें धरचें आसलें ती वाट धरूंक आंकवार मारिया तयार जाता. आयज जिविताची नवसरणी करूंक हांवें कितें करपाचें म्हाका घोडी जायते फावटी समजना. कशें करपाचें हांव घोडी नकळो. पूण जेन्ना हांव देवाचेर नदर घालता आनी देवाक ओय म्हणटा त्या दिसाक देव म्हाका आदार करतलो. जें कितें जिवितांत बदलूंक जाय, नवसरूंक जाय, जें कितें वायट आसा तें सोडूंक जाय, जें कितें बरें आसा तें सुरू करूंक जाय, सगळें देव म्हाका कळयतलो. ह्या खातीर आंकवार मारी भाशेन नवसरणेची पावलां मारूंक आयज हांव देवाक ओय म्हणूंक तयार आसा काय. काळजीदारपणी जायते घोडी समजना. जायते घोडी करूंक अवघड जाता. जायतें करूंक घोडी म्हाका नाका. पूण हांव देवाक ओय म्हणटलो तेन्नाच नवसरणेची पावलां मारूंक आयज म्हज्या जिवितांत म्हाका देवाचो आदार मेळटलो. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, म्हज्या मोगाच्या तरणाट्यानो, सर्गींच्या वाटेर आमी आसूंक आयज आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक गरजेचें.
कितें आनी कशें करपाचें आमी घोडी नकळो पूण आयज देवाचेर नदर घालुया आनी आंकवार मारेच्या जिविताचेर नियाळ करतना तिचे भाशेन पयलीं देवाक ओय म्हणूंक शिकुया. ओय सायबा, हांव म्हजें जिवीत बदलूंक आयज तयार. कितें करपाचें हांव नकळो पूण तूं म्हाका वाट दाखय. तुज्या आदारान हांव तें करतलों. हे भाशेन आयज आयतें मन आमी दाखोवया. दुसरे सुवातेर आंकवार मारिया ओय म्हणटा खरी पूण आंकवार मारिया त्याच वेळार तावन जें कितें म्हणलां तें करूंक लागता. टू से येस इज वन थिंग बट टू एक्ट ऑन इट इज इम्पॉर्टंट. आंकवार मारिया रोखडेंच उठ्ठा, आपले मावशे भयणीक आदार दिवंक धांवता. पावलां ते वाटेर चलूंक अदीक गरजेचें. आयज नवसोडणी करप बरें वय, म्हाकाय करूंक जाय, पूण हांव जिवितांत नवसोडणी करूंक कांयच करिना जाल्यार नवसोडणी कशी जातली काय. आयज आंकवार मारे भाशेन नवसोडणीची पावलां मारूंक म्हज्या जिवितांत कितें करूंक जाय. जावं घोडे म्हज्या जिवितांत थोड्योश्यो वायट संवयो आसात, हांवें सोडूंक जाय. हांव जाणा त्यो सोडूंक पावलां मारुया आनी वायट सोडूंक जें कितें बरें करूंक जाय तें बरें करूंक सुरू करुया. आनी ह्या खातीर प्रिदेच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत नवसोडणी येना. कित्याक पासत हांव फकत वायट सोडूंक सोदतां, बरें कांयच जिवितांत भितर सरना. ह्या खातीर पयले सुवातेर आयज बऱ्याचेर लक्ष घालुया. आमच्या जिवितांत आयज जाता तितल्यो बऱ्यो करण्यो आसूं दी आनी जितलें हांव बरें करूंक सुरू करतां तितलेंच वायट आपशींच उणें जातलें. जितल्यो हांव दयाळ्यो करण्यो आदारतां तितलेंच म्हज्या जिवितांतलें असोक्त आसा, ताळणी आसा, ती उणी जातल्यो. ह्या खातीर वायट सोडचें सोडूंक आयज बरें आमी सुरू करुया. दर दिसाक एक बरी करणी, दर दिसाक एक दयाळी करणी, दर दिसाक एक पातोक सोडूंक, दर दिसाक एक ताळणी पयसावंक, ही आमची नवसोडणेची पावलां. ह्या खातीर देवाक आमी होय म्हणटना आयज जिवितांत कितें करतलें हांव काय, म्हज्या जिवितांत जें कितें असोक्त आसा तें सोडून दितना जें कितें बरें म्हज्यान करूं येता तसल्यो करणी आदारूंक हांव सुरू करतां. आनी भाशेन म्हजें जिवीत सवकास सगळेंच बदलता, बागेवंत हांव जाता. ह्या खातीर आंकवार मारीची देख आमच्या जिविताक घेतना आंकवार मारेन न्हयच फकत देवाक ओय म्हळें, पूण जे भाशेन आपणें देवाक ओय म्हळां तें जिवितांत ती जियेली. आयज आमी देवाक नवसोडणेक ओय म्हणटा आसतना आयज आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान करण्यां वरवीं बरें करून आनी वायट आसा तें पयसावून ही नवसोडणेची वाट चलोवंक आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर आंकवार मारयेची नवसोडणेची वाट दर दिसाची वाट ती. सगळे आंकवार मारी आपल्या काळजांत बाळगून सांबाळटाली म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. आनी दर दिसाक जें कितें आपणें करूं येता तें देवा खातीर ती करता. नवसोडणेची वाट न्हयच फकत आयज हांव देवाक ओय म्हणटा आनी काबार ना. नवसोडणेची वाट दर दिसाची वाट. आनी दर दिसाची वाट आमी चलतना देवाच्याच आदारान आमी चलता. दर दिसाक देव आमकां कितें करपाचें, कशें करपाचें कळयता तें म्हज्या काळजांत बाळगून हांव तें करूंक वावुरतां. आनी हें करूंक प्रिदेच्या बाबा भयणीनो, म्हज्या मोगाच्या तरणाट्यानो, मिसाची भेट म्हाका आदाराची जाता. घडटा ते भाशेन भोव सकाळीं उठून हांव मिसांत वांटो घेवंक प्रयत्न करतां. जिविताची नवसोडणी करूंक देवाचें उतर म्हाका आदाराचें जाता. ह्या खातीर सकाळचें उठ्ठूच हांव इल्लोसो वेळ काडून देवाचें उतर वाचतां. आनी भाशेन देवाच्या आदारान दर दिसाक ही नवसोडणेची वाट चलता. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, नवसोडणी करतले हांव जाल्यार दर दिसाक हांवें म्हजें जिवीत देवाक भेटोवंक जाय. आनी दर दिसाक हांव जिवीत देवाक भेटयतां तितलोच अदीक देवाक लागीं येता. आनी जितलो हांव देवाक लागीं आसा तितलोच हांव सर्गीचें राज ह्या संवसारांतूच येता. ह्या खातीर त्या मनशाचो प्रश्न, गुरुजी सासणाचें जिवीत जडचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? आयज होच प्रश्न आमी जेजूक विचारुया. आनी जेजू कडेन आमकां म्हणटलो, तुजें जिवीत नवसोर. जिवीत नवसोर म्हणटा आसतना हांव घोडे सुमाराचें बरें जिवीत जियेता. जेजू म्हणटलो, एकूच तुका उणें आसा, जिवितांत जें कितलें बरें करूं येता तितलेंय बरें कर.
जिवितांत इल्योश्यो अशोकतायो आसात त्यो सोड ही आयज घडी म्हाका नवसरणी. पूण हांव घडी आयज जायते वायट रस्त्यार चलतां. वायट घडी म्हजें जिवीत, वायट संवयो म्हाका आसात, वायट इश्ट म्हजे, हांव घडी वायट वांकड्यो वाटो चलतां. जिविताची नवसरणी करूंक हें सगळें वायट सवकास सोडून दिवंक आनी जिवितांत जाता तितलें बरें करूंक ही घडी म्हाका आयज नवसरणी. आयज आंकवार मारिया आमकां आपल्याच जिविताची देख दिता. नवसरणी करूंक सोंपें न्हय. जें कितें जिवितांत आदलें आसा तें घेवन जिवंक बरें दिसता, कित्याक कितें आनी कशें करपाचें आमी नकळो. नवसरणी करूंक जायते फावटी आळसां येता. आयज आसूं फाल्यां तावन करुया. नवसरणी करूंक जायते फावटी आमी जिवीत बदलचें आसा, कितें तरी सोडचें आसा, आमकां घडी भिरांत दिसता. पूण आयज आंकवार मारे भाशेन पयलीं देवाक ओय म्हणुया. देवाच्या आदारान नवसरणी करूंक जायतो आदार मेळटलो. दर दिसाक ही वाट आमी चलुया. कसल्यो तरी खरण्यो बऱ्यो आदारूंक जाय त्यो आदारूंक सुरू करुया. आनी दर दिसाची ती वाट देवाच्या उतराच्या आदारान, मिसा बेटीच्या आदारान, देवाच्याच आदारान ती वाट चलुया. जाल्यार आयज म्हजें जिवीत नवसरूंक कितें हांवें करूंक जाय काय तें सोदून काडूंक आनी जिवीत नवसरून जिवंक आंकवार मारेची देख घेवन ह्या मिसा बेटेंत त्याच सुर्गींच्या बापाचो आदार आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया. देवाच्या आदाराची आनी आशिर्वादाची आमकां गरज. तर आयज नवसरणीची पावलां मारूंक आमच्यो आनी पवित्र सभेच्यो गरजो बावार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आधुनीक काळाच्यो गरजो आनी तरणाट्याचे प्रश्न वळखून तांकां जागृताय आनी मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तरणाट्यांक बरें शिक्षण फावो करूंक, नोकरी आनी हेर सवलत्यो फावो करून तांणी जिवितांत वयर सरूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी जायते तरणाटे जिवितांत येतल्या प्रस्नाक लागून सांडल्यात, निराशीपण भोगतात आनी हाकाच लागून वायट रस्त्यार पावल्यात. तांकां आमचो वेळ दिवन तांच्या जिविताची काणी आयकूंक, बरें कोता तेन्ना शाबासकी दिवंक आनी तांचे भितर बरेंपण पळोवपाची नदर आमकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. रुसाय सायबिणीचे मोजतीन आयच्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या पेपिच्युअल साकर कॉन्व्हेंट, फ्रादिलें, सिंकेती, दोंगोरी, बेलें, रातवाडो, मांडोपा आनी बुतिकास ह्या वाड्यांतल्या कुटुंबाचेर आनी संस्थेच्या वांगड्याचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. नांवान बापा,
सर्गींच्या बापा नो सोडण्याची पावलां मारूंक आयज फावो ती करपा आमकां दी सर्गींचे राज दर दिसाक विचून काडूंक आनी तें जियोंक आमकां आदार दी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुझ्या पोवी दोळ्या मुखा बापा तुझो जेजू निर्मळ भुरगो तुझो उन्या भितरली कोणये तुझे जेजू सोबे सोगले किरकोळपाकी भुरगी तुझी गोवांच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे साने आमी जेजूचे साने गोवांच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे साने आमी जेजूचे साने आमी उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळसांव बारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निधी आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एकाच तळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगुट्टाव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani samsara bolya tuja koi baba Mon sorgi tuka soiso Mon sorgi tuka soiso Sorvespora cena qui yetata kaso
온 zorgi tuka soisu 온 zorgi tuka soisu. बापा करोच तो पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारताचो गुडपोर कोठुया सोम्याची तुझे मरण आमी समरण तुझे पुनः जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्या आमी वगळटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमेयाव आमच्या आदरे बिस्पाव आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेलल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरी देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान सुजे तिजो पती, भाग्यवान दमदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो बाप स्वर्गार आसा आनी ताची सरशी वचपाची वाट हें आमचें जिवीत. तर आयज आमचें जिवीत नवसरूंक बदलूंक सर्गेची वाट चलूंक आदार मागून सगळीं जेजून शिकयल्लें मागणें भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां ताळणींत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओथलेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराची पाप कट्टली आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराची पाप कट्टली आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराची पाप कट्टली आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी, जेजू आयज सर्गींचें जेवण ह्या संवसारांत आमकां दितना आमचें जिवीत न्हवसरूंक सर्गीची वाट चलोवंक आमकां आपोवणें फावो दिता. जेजूचें आपोवणें मानून घेता आनी भक्तीपणी ताच्या जेवणांत वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Ore por vota amin, Elias nobi sarti, Lamaru garden vich, Doshi kena pautoli, Obasuranzo sangati, Tachichibo, Tachibo, Somi Jisu, Somi Jisu, Somi Jisu, Our Suranzo Sagati, Tachichibo, Tachibo, Somi Somi Jesu, Somi Jesu. We don't run about,
वर्सो केलो हुस्को वाटेर गिरासा पडलो वर्सोराचो सांगाती ताची जेबो सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू वर्सोराचो सांगाती ताची जेबो सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू उभी राहूया, प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताची आवयचो उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां उरलें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. मोगाळ बाबा बुणानो, आयज आमचे मदेकाद आसा फादर मॉविन मिनेझीस ग्रेस चर्च मडगांव हांगासर पात कसो वावर करता. तरणाट्यां मदें जायतो मिसळटो जाता. तरणाट्यांची जबाबदारी ताच्या हातांत आसा. म्हजो कंपेनियन तो, आमी दोगूय बरोबर शिकल्या. जेन्ना ताका आमी उलो मारलो आयज आमचे मदेकाद येवन ही मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाच्या उतराची परगोटणी करूंक ताणें मानून घेतले आनी इस्कुटावन आनी बरे भाशेन तरणाट्यांक आनी आमकां संदेश लागतलो. ह्या देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या खातीर फादराक आमी सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर ताच्या मोणयारपणाचेर मागता. तशेंच आयज ह्या नवेनाची मांदावळ करूंक आदार दितल्या समेस आमच्या बाबा भयणांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन सगळी मांदावळ केल्ल्या पासून दिसपटो कुमसाराचो वेळ 6:15 ते 9 वाजता आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता. भायर सरतना लूट करची न्हय, पूण एक्झीट गेट आसा. एक आसा सिमेत्री हद्दान आनी दुसरी आसा आदले पोस्ट ऑफिस आसा ते वाटेन. सवकासायेन तुमी भायर सरचे म्हूण आमची विनंती. आमचे व्हॉलंटियर्स जायते त्याग सॅक्रिफीस करता. भोव सकाळीं फुडें उठून येवन बरे भाशेन मांदावळ सांबाळूंक ते वावरता. ते दाखयता ती मांदावळ तुमी सांबाळची म्हूण आमची विनंती. कोणेच बायल्यो कोदेली इगोजेन भितर हाडच्यो न्हय. तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू पयशे भांगार मोबायल आसात जाल्यार बरे तरेन तांचो सांबाळ करचो. एंट्री आनी एक्झीट गेट आसा
तांचे फुडल्यान फुटपाथ आसा ताचेर कोणेंच आपली मोटारां वो मोटरसायकली पार्क करच्यो न्हय म्हूण आमची विनंती. आयज कॅन्टीन केलां दियालगोना आनी कोलमोरड ह्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांनी बऱ्यो रुचीच्यो वस्तू थंयसर मेळटा. सान्नां सरपतेल भाजी दुसऱ्यो वस्तू थंयसर आसा. तुमी तांकां भेट करची आनी एक तरी वस्त घेवची म्हूण आमची खालती विनंती. इगोजेन भितर आसा ती सायबिणीचे मुर्ती सौमो घेवचो न्हय पूण भायर ग्रोटोन आसा ती इमाजीक मान बागून नमस्कार करचो. तुमचे वाती फुलां थंयसर घालची आनी जी तुमची पिटिशन आसात ती थंयसर घालची म्हूण आमची विनंती. आमचो प्रेयर रूम सदांच उक्तो. वेळ मेळटा तेन्ना वचून मागणें करचें म्हूण आमची खालती विनंती. कोणाकूय भलायकी वाटेन बरें दिसना गुवळ येता प्रेशर चडला जाल्यार आमचो बँड स्टँड आसा थंयसर आमचो फर्स्ट एड कावंटर आसा. थंयसर वचून भलायकी बाबतींत तुमी इलाज घेवंक जाता. तुमकां बरी सुविधा मेळूंक आमी उदक आमच्या कंपाउंडान दवरलेलें आसा. तशेंच आमच्या सेंट विन्सेंट डे पॉल सोसायटी आसा तांच्यांनी स्टॉल घातलेले आसा आनी तांच्या स्टॉलान क्रिसमस डेकोरेशन मेळटा. जेन्ना तूं एक वस्त घेताय तेन्ना उगडासर तूं गरीब दुबळ्यांक आदार करताय. थंयसर बऱ्यो बऱ्यो क्रिसमस डेकोरेशन लायट्स क्रिसमस ट्रीज आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू आसा तांकां तुमी भेट करची म्हूण आमची विनंती. तशेंच आमच्या देव संदेशकारांनी एक स्टॉल घातलेलें आसा. तशेंच आमची कांय गांवची तरणाटीं गांवची बाबा भयणां हँडीक्राफ्ट वस्तू घेवन तांच्याय स्टॉलान आसा. सगळीं म्हजे उजवे वाटेन ती थंयसर आमी आपणाक आसात. थंयसर तुमी वचून तांकां भेट करची म्हूण आमची विनंती. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जिवीत नव सरूंक बागेवंत जावंक तुमकां धाडटा. देवाची वडूप कर. रोजाय सायबिणीक मागणें. ए भो पवित्र आंकवारी भो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना भोगलोलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर गरज करपा म्हाका मागून घे. ओगीस रावन रोजाय सायबिणी विणवणेन तुज्यो मागण्यो जेजू मुखार तूं दवर. ए देवाचे माये हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कोरपेन बोलोले हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जाव म्हूण हांव ओतरेकतां. हे सोंसल्याचे बोजोंडारी देवाचो पोत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्या संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां. ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगलीं बरोबर नमान बरे कृपेन बोलले
सर्वेस्पर चिताय आसा उसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुजेसो भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा बादक्या हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Rosavi Saibili Tuam Cirani Visrona Kagi Amci Magni Kurpadiampa Dukani Dutuja Amci Pagani Sobestani Vinodiko Mae Tuja Putra Laki Ami Sodja Surgici